नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सरकारान लोकांच्या भावनांक दिले प्राधान्य. युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ व्हरतले दुसरे सुवातेर. चिमलाकरांच्या युनिटीक 32व्या दिसा मेळ्ळे जैत. तुये हॉस्पिटलात 50 नर्स आनी हेर कर्मचारी मेळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची माहिती. कुंकळ्ळी पाजर खणी वाठारांत वेगान धांवपी पर्यटक टॅक्सी आनी दुचाकीचो जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातात एका 45 वर्साच्या दादल्याक आयलें मरण. खुबळ्याक थळावे. काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलांची तयारी आसा सुरू. राज्यात बेगीनूच 4 जिल्हाध्यक्षांची जातली नेमणूक. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची माहिती. कोलवा पुलिशेन घुवळे वखदां प्रकरणा आड केली व्हड कारवाय. घुवळे वखदांची पुरवण करपाच्या प्रकरणा खाला पुलिशेन अमेरिकन बायलेक केली अटक. कुर्डी वाठारांत येवपी बंधाऱ्याक थळाव्यांचो खर विरोध. थळाव्यांनी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची घेतली भेट. सगळे सरकारी प्रकल्प जावंक शकना स्क्रॅप. मंत्री सुभाषान दिले रजाव. आता पळयात खबरो विस्तारान. तुये हॉस्पिटलात 50 नर्स आनी हेर कर्मचारी मेळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली. तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. तुये हॉस्पिटला खातीर सल्लागारूय नेमतले. बंदार कप्तान खात्यात उपबंदार कप्तान पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. Approval for the government for the procedure of the implementation of the 100-point roster regarding the allotment of the reservation of PG seats for SC, ST, OBC, EWS in GMC. PG seats खातीर reservations for SC, ST, OBC and EWS in GMC. जो 100-point रोस्टर सुरता तो कंप्लीट करपा खातीर टोटल सीट्स जे आसा पळय न्ही हे तेज्या पेजा प्रमाणे येता ते ना तो सीट्स जे आहा पळय न्हू ते कन्फर्म उरता बट ते रोस्टरा प्रमाणे वतले आनी फुडें सीटांनी काय बदल जावंक ना. ओके. It is an inbound tour operators incentive schemes of 2026 by special flight खातीर जी आमी स्कीम अनाउंस केली ताच्या आयच्या कॅबिनेटान डिसिजन जालें. क्रिएशन ऑफ द वन पोस्ट ऑफ द डेप्युटी कॅप्टन पोर्ट in the captain of port group A gazetted post in the captain of port department. Deputy na naveen post create kela. Inclusion of the inspector of the factories and boilers as the department in the business of the government of Goa allocation rules of 1987 with the allied businesses. The construction of the road leading to the Satija Barkudne exchange of land. फक्त PWD तो small subject. It is again proposal of the reclamation of the land advising health आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरा कडेन आशिल्ली ती परत एकदा आमी हेल्थाकूच दिल्ली आसा फोंडा 30 हांगासर. फिलिंग ऑफ द ती एक्सचेंज आशिल्ली फक्त आर्ट एंड कल्चराक दिल्ली हेल्थानूच काडून बट ती परत हेल्थाक जाय म्हणून हेल्थाक घेतल्या आता फोंड्या तिस्कार हेल्थाचो थंयसर प्रोजेक्ट येवपाचो आहा तेंचो समथींग. Filling of 2 posts of the lecturer on the contract basis in the Department of the General Surgery in the initial period of the 1 year or till the filling of the vacant post. Filling of the post of the tutor, demonstrator, lecturer against the professor on the contract basis of the various department of the Goa Medical College, Bambolim for the fulfilling of the NMC requirement. Microbiology, ophthalmology, anesthesia and orthopedic. Microbiology 2, ophthalmology 2, anesthesia 9, assistant professor, lecturer 2 आणि orthopedics assistant professor 1 आणि lecturer 3. Again for the याच्या खातीर आणि appointment of the consultant and the technical staff on the contract basis under the director of health services for the 2M hospital. Different सध्या पहिले till the filling of the post emergency म्हणून सध्या contract basis चेर घेतलेले.
नॅशनल मेडिकल गायडलायन्स फॉलो करपा खातीर हे जे आसा पळय टायम टू टायम कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेवचे पडटा. तांचे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक वचूंक जाय. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक गेल्या उपरांत जे गोवा मेडिकल कॉलेज रिलेटेड पोस्ट हे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनांतल्यान भरपाचे आसता. तुवेचे पोस्ट इज ऑल टुगेदर 97 पोस्ट. फॉर द स्टाफ नर्सीस 50, रेडिओलॉजिस्ट 1, ECG टेक्निशियन्स आणि MTS हाऊसकीपिंग धरून. बुधवारा कुंकळी पाजर खणी वाठारांत वेगान धांवपी पर्यटक टॅक्सी आनी दुचाकीचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत एका 45 वर्साच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या मनशाची वळख उल्हास गांवकर अशी आसा. तो गांवकारवाडो पाजरखंड वाठारांतच रावपी. पळयात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उल्हास गांवकर आपल्या एक्टिवा स्कूटरींतल्यान कुंकळे दिकेन वतालो. त्याच वेळार वेगान वचपी अर्टिगा गाडयेन दुसरे गाडयेक ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना ताचे दुचाकी गाडयेक खर धपको दिलो. टक्कर जाले उपरांत गंभीर जखमी जाल्ल्या गांवकाराक रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो. मात वैजकीय अधिकाऱ्यांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. ही घडणुकेची म्हायती मेळटकच कुंकळे पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. संबंधीत गाडी ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला आनी ताजेर केस नोंद करपाची प्रक्रिया सुरू आसा. मजगती ह्या नादी लेगीत हांगा जीव घेणे अपघात घडल्यात, मात कोणूच दखल घेयना खंय. आता आमचे पाशयेस सोंपला. अपघात घडटा तेन्नाच पंचनामो करता, मात हे अपघात घडटा कित्याक ताजो सोद लायतलो कोण? आता मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावंक ना जाल्यार आमी रस्तो आडयतले अशी थेट शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. उडली गाडी मोटरसायकल भितर पडली तर हांव म्हणटा कितें हे गेलो एक आपलो आडायला नो ऑब्जेक्शन प्लॅन आसूंक जाय इव्हेंट आसूंक जाय म्हणजे कांय सुद्दां कांय जाताना 200-300 गाडी लागना जाता म्हाका सांग हे फोन तरी केलो तर आज काय जालें आज ह्या टायमार 3 गँग इस्कॉल बंद करपा जाल्लें बरें तूं कळ्ळें याची खातीर एक्सिडेंट जालो एक्सिडेंट जालो आनी हेच्या फुडें जायतो जालो आसा ऑन द स्पॉट जालां जायते आमी मिडियाची दिलो आसा सो फार कांय केलो ना म्हाका सांग आतां उरलें कितें आमी आतां फुडें बशें सांगता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हेजेर ताबडतोब तूं एक्शन घे आनी जरी तर तूं एक्शन घेयना पाजरकोणी गांव आख्खो उठ्ठलो आनी हो रस्तो ब्लॉक जातलो 100% हें सांगू तुका आमची एक चितावणी आनी हेच्या मुखार वचनाय तेगे धाकटी भुरगीं आहाय तिका सकाळी आमगे लागता भुरगो थिंगा चाये घेवपाक वयतालो सायड लायट मारून तो मुखार सावन क्रॉस जातालो थिंगा डिवायडर आहा स्पीड ब्रेकर आहा जितली फास्ट गाडी येयला तेन ब्रेक मारला काय ना थिंगसान 200 मीटर मुखार तो पयस येयला घेवन गेलो ताका मारून धपको आनी हो 200 मीटर पयल्यान तेणी सायड लायट मारून भितर जातालो आनी तो 200 मीटर पयल्यान आसलोलो थिंगसान तो आखी स्पीड हांवें ताका कंट्रोल जातना ताका रॉंग सायडीन हाडून तेणी गाडी मारला रॉंग सायडीन ताका रायट सायड क्रॉस मारलो हिका गाडी मारून ताका 100 मीटर 50 मीटर मात धरून वयला गाडी ब्रेक बसून मारलो नासलो आनी तो भुरगो आतां ऑन द स्पॉट गेला मागीर कितें जालें हांगा आतां जाले इशू जालो पूण हिंगा पुलीस येवन आतां आपणा गेले कितें पंचनाम केले जाप गाडी काडून सोदता अरे बाबा ते स्पॉटाचेर कित्याक लागून जालो एक्सिडेंट कितें कश जाता हेचे पयलीं जायते एक्सिडेंट जाले पूण तेजो इशू करचे ते आपण गाडी काडून सोदता आपणालो जॉब म्हणटाय आपणाक काडपा जाय म्हणटाय गाडी आनी तेच फाटी आतां फाटल्यान परत एक्सिडेंट जातलो पूण परत येतले परत पंचनाम करता आतां गाडी काडून जाय म्हटले आनी ते प्लेसीचेर स्पॉटाचेर एक्सिडेंट जाताय थिंगा कितें करपाचें तें कित्याक पळयनाय आतां एक्सिडेंट जावपाक लागले कितलीं वर्सां जालीं पूण आयज पासून तेमी थिंगा कांय ट्रेस केलो ना गव्हर्मेंटान एक्शन केलें ना आमचे एमी रिपोर्टाचेर घालून जायते फाटी इश्यू केलो पूण आयज पासून कोण एक्शन घेतना आनी हिंगा ताका हिंगा जीव वयता बरो तें जीव वयता बरो ताका कळना आतां आमचे प्रमोद सावंताक हांव सांगता प्रमोद सावंताक सांगता हेचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घे ना तूं हे सायडच्यान येयी नाका कुंकळ्या वचून हिंगा एक्शन घेतल्या शिवाय तूं कुंकळ्या येयी नाका पळय हिंगा लोकांक इज्जत कितें जालां हिंगा कितलो एक्शन जालें लोकांक कितें जाता प्रॉब्लेम तेजो एक्शन घे यो हिंगा आनी पळय हिंगा कितें जाता तें आनी थिंगा जातले बेगीन तेजें एक्शन घेवन तेगे कितें करपाक लायक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलांची तयारी सुरू असून राज्यात बेगीनच 4 जिल्हाध्यक्षांची नेमणूक जातली अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांनी दिली. दिल्लीत जाल्ले काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांच्या बसकेविशीं पाटकार उलयलो. यूपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल, गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे, गिरीश तोडणकार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांची दिल्लीत बसका जाली. संघटना घटमूट करपा सयत विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारी बसकेत चर्चा जाली. तशेंच येवपी नगरपालिका वेंचणुकेत समान विचारांच्या उमेदवारांचे घटमूट पॅनल तयार करपाचे आसा. काँग्रेसीत संघटनात्मक बदलाची तयारी सुरू असून राज्यात बेगीनूच 4 जिल्हाध्यक्षांची नेमणूक जातली अशी माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांनी दिली. काल आमचे गोवा स्टेटीचे लिडरशिपीची मिटींग आशिल्ली आनी रिगार्डिंग फुडले इलेक्शनाचे प्रिपेर्डनेस 2027 हाव वी आर गोइंग टू गो, वॉट हॅज टू बी द स्ट्रॅटेजी, कितें सध्या ग्राउंड सिच्युएशन आनी ते ऑर्गनायझेशन मेथड हे सगळे काल विस्तारान आमी डिस्कस केलें. आता आमचे पार्टीचे स्ट्रेंथ खंय वी आर स्ट्रॉंग, विच आर द स्ट्रॉंग होल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीज हाजेर डिटेलान आमचे डिस्कशन जालें. आनी जे काँग्रेस पार्टीचे स्ट्रॉंग सिटां जी आसा, काँग्रेस पार्टी इज स्ट्रॉंग, so there in that particular constituency alliance ते सीट not share that because ते आम्ही डिस्कस केला की गोवा फॉरवर्डाचे अलायन्स पयलीं जाल्ले, सो ताजे it is there. So now going forward regarding other places पार्टीचे पोझिशन कितें आसा, how to strengthen more committees to be restructured, जे blocks reshuffle करतो. ओके, काही ब्लॉक्स कंप्लीट केले ते रिशफल करपाचे. Yeah. See, blocks where district presidentani आमकां जे reports दिल्या, basis that खंय wherever have to be reconsidered ते आमी करतले. आता ऑल्सो आमचे संघटन सर्जन प्रोग्राम ऑल्सो स्टार्ट जाल्लो आसा. इट्स अ नॅशनल प्रोग्राम ज्यातून डिस्ट्रिक्ट जे आसा तातून दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे न्यू कमिटी विल बी फॉर्म. आणि एक लॉंग स्टँडिंग आमचे एक डिमांड आशिल्लो की गोंयान ऑर्गनायझेशन बेसीस आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले, नॉर्थ आणि साऊथ. सो जेन्ना हांव प्रेसिडेंट जाल्लो तेन्ना वी हॅड टेकन अ रेझोल्युशन एट द PCC दॅट गोंयान 4 डिस्ट्रिक्ट करचे. ओके, सो तेही आम्ही डिस्कस केला आणि ताजेर इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हलूय मेळ्ळा. काल गोवा काँग्रेस प्रदेश कमिटी अमित पाटकर, प्रेसिडेंट अमित पाटकर, त्याचबरोबर ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव, काँग्रेसीचे ज्येष्ठ नेते गिरीश तोडणकर हांची, काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे, त्याचबरोबर राहुल गांधी आणि के.सी. वेणुगोपाल आणि गोवा डेस्क इंचार्ज माणिकराव ठाकरे यांची एक संयुक्त बैठक दिल्लीत जाली. आणि हातूंत भितर येणारे जे इलेक्शन आसा असेंब्लीचे 2027 जे जावपाचे आसा गोवा, ताजेर एक लेंथी चर्चा जाली. तातूंत भितर तांणी आपली पार्टी खंयचे स्ट्रॉंग होल्ड आसात हे पार्टीचे हातूंत डिस्कस केले. त्याचबरोबर तातूंत अशें डिस्कस केलें की जे स्ट्रॉंग होल्ड आसात ते खंयचे अलायन्स जर जाले फुडले इलेक्शनाक जाल्यार ते तांकां दिवची न्ही आनी ताजेर आपणेच कंटेस्ट करचे. एकंदरीत गोंयच्या ग्रासरूट हाजो तांणी निळा सगळो जो पार्टी हायकमांडा मुखार दवरलो तांणी तो मानून घेतलो. त्याचबरोबर मुख्य म्हणजे एक डिस्कशन जालें की अमित पाटकरान जेन्ना प्रदेश समितीची जी आपणे हे घेतिल्ली इंचार्ज जेन्ना जालो ताणें 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करचे अशें म्हणून एक सुजाव मांडिल्लो. तो आतां पार्टी हायकमांडान एक्सेप्ट करून घेतिल्लो आसा. म्हणटा तिने खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रमुख. कोलवा पुलिशेन घुळे वखदा प्रकरणा आड व्हड कारवाय केल्या. ह्या कारवायेत पुलिशेन अमेरिकन नागरीक दुबावीत सुझान अपोलो हिका अटक केल्या. चरस आणि MDMA बाळगुपाच्या प्रकरणात आयतारा वार्का हांगासरल्या एका फ्लॅटांतल्यान अटक केल्ले दुबावीत प्रतीक बर्मन आणि आकाश सजीत हांकां घुळे वखदांची पुरवण करपाच्या प्रकरणा खाला हळडोण्यार रावपी अमेरिकन नागरीक सुझान अपोलो हिका अटक केल्ल्याचें कळटा. कोलवा पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आयतारा सकाळ फुडें कोलवा पुलिसांनी वार्का हांगा एक फ्लॅटाक रेड मारून 2 जाणांक अटक केली. तांचे कडल्यान MDMA आनी चरस
जवळ जवळ हाचो व्हॅल्यू जो आशिल्लो तो 2,05,000 असो इतलो जातालो आनी हे दोगांयकय तांणी अटक केली. तांची नांवां आशिल्लीं प्रतीक बर्मन आनीक आकाश सजीत. हे दोगांयकय तांणी कोर्टा मुखार दवरले आनी कोर्टान तांकां 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तांचे तपास करतना तांचे मुखार अशें नदरेक आयलें की हातूंत भितर हो जो ड्रग्स आसा तो तांणी एक फॉरेनरा कडल्यान घेतिल्लो. ताजे नंतर तांणी तपासाची गती वाडयली आनी आज सकाळी फुडें अल्डोना साकून सुसान आपोलो ह्या अमेरिकन नॅशनल बायलेक तांणी अटक केल्ली आसा. हाजेर आरोप आसा की हे जे ड्रग्स तांणी दोगांयनी घेतिल्ले ते तिणें ताका सप्लाय केले. सो एक नवो आतां मोड जाल्लो आसा ह्या केसी भितर की अमेरिकन नॅशनल जी बायल हांगा रावताली ती आतां ड्रग्स सप्लाया भितर काम करताली आनी ही आतां खंयच्यान हाडटाली तिका हे ड्रग्स खंयच्यान येताली हाजेर कळवा पुलीस हाजेर तपास करता. हो सगळो तपास जो आसा तो दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचे मार्गदर्शना खाला ही नॅशनल जी आसा ती हांगा लिगली रावताली काय इलिगली रावताली हाचोय तपास आतां घेतात अशें वरिश्ठ पोलीस क्षेत्रा कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. ते खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव भोव. कुर्डी वाठारांत येवपी बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. ह्या बंधाऱ्याक लागून रोयिल्ली पिकावळ नश्ट जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. सरकाराच्या जाग्याची आमी कर भरपाक सुद्धा तयार आसा. ताका लागून थळाव्यांनी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराची भेट घेतली आनी पुराय घडणुकेची सविस्तर म्हायती दिली. उपरांत सगळे सरकारी प्रकल्प रद्द जावंक शकनात तरी लेगीत घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी करतले अशें आश्वासन मंत्री शिरोडकार हांणी ह्या वेळार दिलें. आमचे थंय आमकां गव्हर्मेंटान जेन्ना सालाना डॅम जालें तेन्ना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां एग्रिकल्चर रोवपाक दिली आनी 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदपाक दिली. आमी वाड्या म्हणटा 450 लोक आमी स्थलांतर जाले म्हणजे आमी रिव्हिशन जालें आनी आमी थंय रावपाक लागले. कांय तरान आमी ते ऊस आमी रोवपाक लागले आनी तेजेर आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना फॅक्टरी घाली तेजेर आमी ऊस रोवपाक लागले. ऊस रोयता आतां ऑटोमॅटिकली आमच्या ऊसाचेर आमगे जग चलपाक लागलो. भुरगेपणां आमी शिक्षण हें तें आमी सगळें केलें. आतां ऑलरेडी ती संजीवनी म्हणून बंद जाली. तुमकां सगळें गोंयच्या लोकांक खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा. तो विशय सोड आतां बंद जाली ती बंद जाली. आतां थंय गव्हर्मेंटाची जमीन भायर खूब अशी पडीक आसली म्हणजे ते जमनी कांय जायना आसलें म्हणून ते लोकांक दिवना आसले तेणें बेश्टी आसलेली बुडना आसले जमीन. त्या लोकांक आमी लोक हे आमगे गरीब लोक आसा ते सगळे आमगे एसटी लोक आमगेले आदिवासी म्हणटा ते आतां आदिवासी लोक आपले थंय साजरे करता. आमी आदिवासी लोक आमी थंय कणगां कितें आमी रोवन आमी तो भाजीपालो रोवन बाजारां हाडून आमी आतां तें पोट भरताले. आतां पयर अकस्मात कितें जालें ती जमीन गव्हर्मेंटान ताका सर्वे केली आनी ताका फातर घातले आनी थंय मेन म्हणल्यार ते जमनीचेर आमगेले हिंदू क्रेडिटम आमगेले मशान मुजें आसा आनी त्या हितूंतले आमी लांकडां बिकडां हाडून आमी ते आमगे मडी सगळे आमी दहन करताले. गव्हर्मेंटान आतां ते अकस्मात ते फेन्सींग म्हणजे मशीन घालपाक लागले आनी ती झाड बीड ओडून ती फेन्सींग करपाक लागले. तेन्ना हांव गेलो आनी तें बाबा हें कितें करता म्हणून हांवें तें आडयलें आनी तांकां विचारलें ना तर अशें आसा आमी अशें करपाक मेळटा ती जमीन तुमी मेळपाना तुमी हें केला तुमी एनरोलमेंट केला अशें म्हणून तें आमकां म्हणपाक लागलें. हांवें म्हणलें सद्याक काम तरी बंद दवर आतां जर एसटी बंद दवर. तें बंद दवरलें हेका तेका तेंगे डिपार्टमेंटा WRD डिपार्टमेंटा वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक कळयलें आनी WRD मिनिस्टर म्हाका सांगलें की 8 दीस राव 8 दीस 28 तारखेक बुधवार दीस 11 वरांचेर येवन आपल्या तुमी हें कर म्हणून. आतां आमगे मिटींग जाल्या खंय जाल्या हांगा मिटींग जाल्या कोणा कडेन WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेजे कडेन जाल्या. आनी आतां तो कितें सांगता ती जमीन तुमकां मेळची ना ती जमीन आमकांच जाय अशें म्हणटा. आमकां दिलो तो सेपरेट हो तेंगेलो सरकाराली जमीन. आमी कितें म्हणटा सरकाराली जमीन सरकारा कडेन दवरात आमकां कांयच रांगना पूण आमचे कडेन कितें तरी हें घेया कितें टॅक्स घेया बाबा जमीन एक आसा अशें म्हणून. आतां तुमी वयर सारी फॉरेस्ट आतां ती जमीन काडून त्या फॉरेस्टाक दिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिता. आतां कितें हाडटा थंय कसलो कितें काडटा म्हणटा आतां कांय सांगना तें सांगता म्हणटा आतां. सांग्यावयले लोक जे आसात तांकां जवळ जवळ 550 लोकांक जमीन दिल्ली आसा आनी तांची पूर्ण म्हणजे हक्क जो आसा पळय न्ही क्लास 1 जी म्हणटा पळय ती सुद्दां तांकां करून दिल्ली आसा. हे आतां काही लोक आयिल्ले तांणी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा. एडिशनल जमीन जी आहा पळय ताजी एन्क्रोचमेंट तो एन्क्रोचमेंट संबंदीत आयिल्ले. पूण ते पॉसिबल आहा तेंची मागणी तें लक्षांत घेयात. आतां भाजी रोयता मिरची रोयता म्हणल्यार सगळें घेवन बसलें जर जायत डेवलपमेंट कसो जातलो. हांव आतां ती जमीन घेवन हांव डॅम बांदपाक पळयता तर त्या डॅमाचेर आमकां कितलेशें उदक मेळटलें म्हणटकीर आमकां उदक म्हत्वाचें काय पूण भाजी रोयत तें म्हत्वाचें म्हाका तुमकांय हें करून दिसता आमी खंयचे विशय आतां ते आयले हांवें तांकां सांगलां जमीन खंय कुशीन आसलें जायत जाल्यार कन्सिडर करया. सर वन मोर थिंग इज दॅट तुमी म्हणटा तेन्ना एनक्रोचमेंट ही एडिशनल केल्या म्हणटा तूं आनी पयलीं दिल्या पळय ती तांकडे ती सोडून हो एडिशनल एन्क्रोचमेंट ही आतां एडिशनल कितली आहा आतां ते वचून पोवच पडटलें.
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आणि 31 जानेवारी गोंय भोंवडेर येतले अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. नितीन नबीनाच्या 30 जानेवारीक सकाळी 11 वरांचेर मोपा विमानतळाचेर आगमन जातलें. 30 तारखेक आमदार कोर कमिटीची बसका घेतले. 31 तारखेक तळगांव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले अशें दामून सांगलें. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तरुण नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री नितीन नबीनजी हे शुक्रारा 30 जानेवारी आणि शेनवारा 31 जानेवारी असे 2 दीस गोंयच्या दौऱ्याचेर येतात. तांचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत संपूर्ण देशभर प्रवास सुरू आसा. ते बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी भोंवतनात उत्तर प्रदेश, आता वेस्ट बेंगाल किंवा बाकीचे तशेंच वतना 20 आणि 21 तारखेक ते गोंयांत आसतले. 30 आणि 31 ते गोंयांत आसतले आणि त्या दिसा तांचे सगळ्यांत पयलीं मोपा एअरपोर्टाचेर भव्य अशें स्वागत जातले. ते 30 तारखेक सकाळी मोपा एअरपोर्टाचेर तांचे लँडिंग जाले बरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतीन तांचे स्वागत केले वतले. तांकां 5 वेळा आमदार आशिल्ले ते तांकां झेड सेक्रेटरी बीन आसा आणि त्याच बरोबर 5 वेळा आमदार आसतना तांचो गाडो अनुभव, त्याच बरोबर फुडले इलेक्शनाचे किंवा संघटनेच्या किंवा विविध मोर्चा समितीच्या मार्गदर्शना खातीर आमी खूब आतूर आसा. ते आयले नंतर तांचे भव्य दिव्य स्वागत जातले. ते माननीय मुख्यमंत्री मागीर खासदार, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आणि त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांच्या गजरांचे स्वागत झाले नंतर त्यांचे भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांत स्वागत जातले. त्याच दिसा जवळ 11 वरांचेर तांचे गोंयांत स्वागत केले नंतर 2 दिवस तांचे विविध कार्यक्रम आसतले. ते कार्यक्रम म्हटल्यार पब्लीक कार्यक्रम न्हय तर पार्टीच्या संघटनेचे वतीतले. तांचे कोर कमिटीचे मिटींग आसतली. केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या नेमांक लोकांनी पाळो दिवचोच पडटलो. दुचाकीचेर फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट एप्रील म्हयन्या सावन चालीक लावपाचो विचार करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविनान दिली. मजगती मुखेल रस्त्यांचो अजून मेरेन कसल्योच कागाळी येवंक ना. सगळ्या रस्त्याचे प्रस्न वेगळेच चडीक लागतले अशी माहिती PWD मंत्री दिगंबरान दिली. पळयात. येरादारी खात्यान गोंयांत घडपी अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर दुचाकी चलोवप्या सयत फाटल्यान बशिल्ल्यांक लेगीत हेल्मेट घालप सक्तीचे अशें परिपत्रक जारी केल्ले. ह्याच फाटभुंयेर गोंयांत येरादारी पुलीस जागृताय मोहीम घडोवन हाडीत आसा. एप्रिलाच्यान दुचाकीच्या फाटल्यान बसप्यांक हेल्मेट घालप सक्तीचे जावपाची शक्यताय मंत्री माविन गुदिन्हन उक्तायले. राज्य सरकाराक केंद्र सरकारान घालून दिल्ल्या नेमाक पाळो दिवचोच पडटलो अशेंय ताणें मुखार सांगलें. We have to follow the central government guidelines. So pillion riders also have to use helmet. Only I have told our people not to press for the pillion riders so soon. Give them some time. Give them some time. Your department has already started awareness on the pillion rider. Yeah, because these days the safety week is going on. So I have told them to have as many functions so that people know. And suddenly pillion rider will fine galpa lagle. See, we understand the social need also. इस्कलाच्या टायमार तुवें पळयला 30 जाण वयताय. हांव सांगता तांकां करनाका. They don't have any other means. How will the children reach home? So we can understand there are certain relaxation, but not all the time that it becomes a norm. It will take to start. It is the exception. How long it will take to start? Pillion rider ak helmet देऊन कितना time लागतो? Pillion rider, we have not fixed a time frame, but I have said at least till April, don't do anything. Give them some time. पण लोकांचो विरोध आसा. लोक म्हणटा पयलीं रस्तेच सारके करा म्हणटा, मागीर ते फाटले हे करा म्हणटा. रस्तेच सारके ना म्हणटा आनी रस्ते सारके करता मरे. कोणा सगळे कडेन इम्प्रूव जाला. मजगती राज्यांतल्या रस्त्यांचो प्रस्न बरोच गाजता. विधानसभा अधिवेशनात लेगीत हे विशय आयले. सध्या मुखेल रस्त्या बाबतीत कसल्योच कागाळी ना. पर्वरीत येरादारी वळयल्या आनी पुलिसय सहकार दितात. पर्वरी आनी दाबोळचे फ्लायओव्हर पुराय करपा खातीर आमी ऑक्टोबराची मुजत दिल्ल्याची माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीन दिली. परत म्हाका रोडसाचेर विचारता मरे. No, but right now म्हाका आतां रोडाच्यो टू बी फ्रँक आय एम नॉट गेटिंग कंप्लेन फ्रॉम द मेजर्स. In fact, I every day
Porvorim, that bridge also diversions have been done, police have cooperated, DIG personally went and she has said that she will handle it properly. But what about We have village given roads? them deadline of October, Daboli as well as Porvorim, and we are personally monitoring. What about village roads, village roads? Village road now tender झाले, खूपशी टेंडर झाली, they will start. सर पण तालिगांव डांबर घातलेलो रोड परत खणला. पळय डांबर घाला तर हांवें सांगलें असेंब्ली हांवें कमिटी करता म्हणून फायनल ड्राफ्ट इज बीन प्रिपेर्ड टू इशू ए ऑर्डर इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ ताजेर सगळें क्लियर जातलें की केन्ना ते 2-3 दिसां भितर नोटिफिकेशन एनी प्रपोजल वील बी प्लेस बिफोर द कमिटी ताजेर सगळे रिप्रेझेंटेटिव्स आहा टॅलिकॉमाचो सुद्दां आसा म्हणजे ते प्रॉब्लेम आनी ना उठ सूट फोडटा तें जावपा ना तें हांवें सांगलां तुमकां म्हणून ती कमिटी परवरी हायवे पे काम चलता ते डायव्हर्शन ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल शारांतल्या साश्टीवाडा वाठारांत मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या एका दुकानात दिसा उजवाडात चोरी जाली. अनवळखी चोरान शटर उक्ते आशिल्ल्या दुकानांतले लॉकर फोडून कॅश फारोवन फुजो काडल्यो. मंगळारा दनपरां ही चोरी जाल्ल्याचें सामकार आयलां. एक्चुली न्ही हांव सदांच वता देट ते दोरा भितर देवना पूण आज हांव गेलो 1:35 आनी भितरूच उरलो आनी 3 परत आयलो 3 परत येवन पळयत जाल्यार बसला हांव म्हाका पळोवंक दोवराक म्हाज्या मागीर ते म्हाका गळ्यात पडली म्हणून पळय ते दोर ओपन जाला आनी चावी म्हज्या कडेन हांव चावी भितर व्हरता वॉलेट बी सगळी आसली भितरूच पळयत जाल्यार सगळें खाली सगळें कोणी व्हरून पयशे जालो आनी मागीर कंप्लेन केलें हांवें पुलिसान ते येवन तेंच्यांनी सगळें पळयलें सगळें चॅक केलें मनिशाक पळयलो तेंच्यांनी फोटो बिटो घेतले आनी ते मागीर सांगलें परत तेंच्यांनी मॅक्सांनी वचून पळयलें तो पयसून आयला पळय तो असो आयला तो हेवटेनच्यान आनी भितर सरलो आनी असो हेवटेनच्यान वचून परत तो नाच जालो म्हणून. हाजे पयलीं केन्ना चोरी जाल्या ना ह्या पयलीं कांय अशें जावंक ना हें फर्स्ट टायम जालां कित्याक आमी घरानूच हांगा फाटसूनच घर न्ही येता वता केन्ना मदीं मदीं आजूच मातसो बिजी आसलो म्हणून भायर येवंक करूंक ना म्हणजे येवंक चान्स मेळूंक ना आनी पळयत जाल्यार मागीर सडन हो इन्सिडंट जालो आनी भुरगो कांय घालून आयिल्लो कांय न्ही CCTV कॅमेराचे दिसले. हय तेंच्यांनी पळयला मास्क घाल. हय हय पुलिसांनी पळयलो ताका सारको तेंच्यांनी सांगलें पळय आमी अपडेट दितात न्ही पळय आतां कितें आसा. म्हाका दिसता टेबलाचेर लॉकरांतली कॅश येयली. हय हय कॅश कितें आसलें सगळें दिवचल शारांतल्या साश्टीवाडो बोड्डे वाठारांत स्पेअर पार्ट विकपी दुकानांत ही चोरी जाल्या. मेन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या मॅक्स शोरुमाक तेंकून जी इमारत आसा ते इमारतींत आशिल्ल्या एका स्पेअर पार्ट दुकानांत ही चोरी काल मंगळारा दनपारा जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. दुकानाचे धनी अनिल च्यारी हे दनपारा दुकानाचे शटर उक्ते दवरून तेच इमारतींत आशिल्ल्या आपल्या फ्लॅटांत जेवपाक गेल्ले. जेवल्या उपरांत ते दुकानांत आयले तेन्ना सांजे तांच्या नदरेक चोरी जाल्ल्याचे दिसून आयले. तांणी पळयले तेन्ना तांच्या दुकानांतल्या टेबलाच्या लॉकर फोडिल्ले अवस्थेंत आशिल्ले. चोरान त्या दुकानांतली कॅश आहा ती फारोवन कुज्ज्यो काडिल्ल्यो. उपरांत ताणें दिवचल पुलिसेक कळयतकीच दिवचल पुलीस घडणूक थळार आयले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सकाळच्यो खबरो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही